नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनात येवकार. हांव ऐश्वर्या केरकार. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. अतिरिक्त निधी थकबाकी आनी वाडत चलिल्ल्या रिणावेल्यान केगान सरकाराक काडले उजरावून. जीएसपीडीएत 13.73% वाड. रीण पावले 32,837 कोटीचे. कुटबॉण जेटी सापडले कोलेराचे 6 दुयेंती. एकल्याची स्थिती गंभीर. उपचारा खातीर जीएमसीत भरती. कोलेरा पातळचो न्हय म्हूण सगळ्या कामगारांची तपासणी. एनसीडीचो उपसंचालक छाती रोग तज्ञ दोतोर बेतोडकराची माहिती. एकाच घरात 80 परस चड मतदार. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप. मतदार वळेरेंत गैरप्रकार बेगीनूच हाडटले. तडार पाटकरान शिटकायले. घरपट्टी वाडोवपाच्या विशयावेल्यान तापली सांताक्रूज पंचायतीची ग्रामसभा. घरपट्टी वाडोवपाक थळाव्या लोकांचो खर विरोध. तीस कुसगांव पत्रावळी करपाच्या दुकानाक शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो. 2 वरांच्या कावायती उपरांत उजो हाडलो आटपात. 5 लाखांचे लुकसाण. हडफड्या दिसा उजवाडाक उपसरपंच क्लिओफास फर्नांडिसाचे घर फोडपाचो यत्न. घरांतल्या लोकांनी चोराक घातलो बांदून. उपरांत पुलिसांनी केलो अटक. आता खबरो विस्तारात. अनियमित खर्च अर्थसंकल्पीय तरतुदी नासतना वापरिल्लो निधी, गरजे भायर अतिरिक्त पूरक निधी आनी वाडत चलिल्ल्या रिणाच्या वजा खातीर केगाक सरकाराच्या आर्थीक वेवस्थापनाचेर खर टिका केल्या. गोंयचो जीएसपीडीपी वाडत आसा. 2022-23 आनी 23-24 वर्साचे तुळेंत जीएसपीडी प्रमाण 13.73% वाडला. गोंयचो महसूल 5.72% वाडला. तेच खर्चाचे प्रमाण लेगीत हिसपा भायर वाडला. तशेंच गोंयभर 32,867 कोटीचे रीण आशिल्ल्याचे केगाच्या अहवालांतल्यान उक्ताडार आयला. वापराविणे तशेंच पडून आशिल्ल्या निधीवेल्यान केगान सरकाराचेर फोग काडलो. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेन फाटल्या वर्सा बरी प्रगती केल्या. 2023 ते 24 आर्थीक वर्सात राज्याच्या जीएसडीपीत 13.73% वाढ जाला. महसूल आणि खर्चाची आकडेवारी लेगीत समाधानकारक आसा. ह्या आकडेवारी वयल्यान राज्याच्या आर्थीक घटकात स्थिरता आणि वाढ जाल्ल्याचे दिसून येता. देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान 115 प्रकल्प अजून अपूर्ण. 881.9 कोटींची तरतूद आशिल्ले 115 सरकारी प्रकल्प अजून पुराय जावना. या प्रकल्पाचेर सरकारान 484 कोटी रुपया मोडल्यात. हातूंत 1 ते 3 वर्सां मेरेनचे 102, 3 ते 5 वर्सां मेरेनचे 8 आणि 5 ते 7 वर्सां मेरेनचे 5 प्रकल्प आसात. अशा महत्वाच्या प्रकल्पाचो नियाळ घेवन ती वेळार पुराय करपा खातीर सरकारान देखरेख यंत्रणा स्थापन करपाची गरज आशिल्ल्याची सुचोवणी केगान दिल्या. तरतुदी शिवाय 4.58 कोटी रुपया मोडले. येरादारी, भौशीक बांदकाम, पॉलिटेक्निक, सहकार आणि उदका स्त्रोत ह्या खात्यांनी अर्थसंकल्पीय तरतूद नासतना 4.58 कोटी रुपया मोडला. ह्यान फुडें अर्थसंकल्पी तरतूद नासतना पयशांचो वायफळ खर्च जावचो न्हय हाचेर सरकारान लक्ष दवरचें असो सल्लो केगान दिलो. गरजे भायर 562 कोटी रुपया. अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या कामां खातीर सरकारी खात्यांक केल्ली अर्थीक तरतूद उणी पडल्यात आणि अतिरिक्त निधी जाय पडल्यार सरकार त्या निधीची तरतूद करता. राज्य सरकारान 2023 ते 24 वर्सा 80 अनुदान आणि 2 उपयोजनांचेर 1,711.2 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद मान्य केल्ली. हातूंतल्या 14 प्रकरणात सरकारान दिल्लो 562 कोटी रुपयाचो अतिरिक्त निधी गरजे भायर आशिल्लो अशें सरकारान म्हटलां. विधिमंडळाचेर कारवाय करा. 2008 ते 9 ते 2022 ते 23 मेरेन 12,625.6 कोटी रुपयाचो अतिरिक्त निधी राज्य विधिमंडळान नियमित करूंक नाशिल्लो. 7 मार्च 2025 दिसा जाल्ले बसकेत भौशीक लेखा समिती कडेन अतिरिक्त निधी नियमित करपाचो प्रस्ताव धाडला अशें अर्थ खात्यान सांगिल्ले, पूण आजून तो हातांत घेवंक ना. संविधानाचे कलम 205 खाला विधिमंडळान केल्लो अतिरिक्त खर्च नियमित करपा खातीर बेगोबेग कारवाय करपाचो सल्लो केगान राज्य सरकाराक दिला. 8,032 कोटी रुपया रीण वाडपाची शक्यताय. राज्याचे भौशीक रीण सध्या 27,382 कोटी आसा.
फुडल्या 10 वर्सांत हातूंत 8,032 कोटी रुपयाची भर पडून ते 35,414 कोटी रुपयाचेर पावतले. देखून वाडत चलिल्ल्या रिणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर रीण वेवस्थापन धोरण तयार करपाचो सल्लो कॅगान सरकाराक दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुडबण जेटीचेर कॉलेराचे 6 दुयेंती सापडल्यात. 6 मदल्या एका कामगाराची स्थिती गंभीर आशिल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केला. उरिल्ल्या 5 कामगारांच्या भलायकेत सुदारणा जाल्ल्याचें कळटा. हे 6 कामगार कुडबण जेटीवेल्या नुस्तेमारी बोटींचेर कामाक आशिल्ले. ते मूळ ओडिसाचे. पळयात पुराय बातमी. नुस्तेमारी हंगाम सुरू जाता थंयच आसा. कुडबण जेटीचेर सेगीत दुसऱ्या वर्सा कॉलेरा पातळ्ळा. गेल्या वर्सा कुडबण जेटीचेर 250 कामगारांक कॉलेराची लागण जाल्ली. गेल्या वर्सा कुडबण जेटीचेर कॉलेरा आनी डायरिया पातळिल्लो. तातूंत 5 कामगारांक मरण आयिल्लें. 5 कामगारांक मरण आयले उपरांत भलायकी यंत्रणेक जाग आयिल्ली आनी भलायकी यंत्रणेन उपाययोजन म्हूण नितळसाण मोहीम हातींत घेतिल्ली. तशेंच सगळ्या कामगारांची भलायकीची तपासणी केल्ली. इतले मजगतीं कुडबण जेटीचेर सेगीत दुसऱ्या वर्सा कॉलेराचे 6 दुयेंती सापडल्यात. हातूंतल्या एका कामगाराची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा. ताका उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केला. कॉलेराचे दुयेंत नियंत्रणांत हाडचे खातीर भलायकी यंत्रणा कामाक लागल्या म्हूण एनसीडीचो उपसंचालक साथी रोग तज्ञ दोतोर उत्कर्ष बेतोडकार हांणी सांगलें. ओरिसाच्यान येयल्या मध्ये लास्ट इयर सगळे त्या आउटसायडीच्यान येयल्ले लेबरर्स. टोटल 6 केस जाल्यार तितूंतलो एक जीएमसीन एडमीट आसा. बरोच कन्फर्म येयला सध्या. सो एक कन्फर्म आसा तितून आनी बाकी सगळे डायरियल डिसीज म्हणून आसा. सो आमचे कशें आसा आतां एकूच कडेन ते आसा म्हणून इट्स पॉसिबल दॅट दे आर ऑल्सो कॉलेरा अशात. आमचे सदां आउटब्रेक रिस्पॉन्स जो आसता पळय न्हू, इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबल केसीस. मागीर एकदां एक केस येयली म्हणटकीर आमी ऑलरेडी सगळ्यांक इन्फॉर्म केला. म्हणजे जितले आमचे स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट आसा न्ही, फिशरीज, एडी, आमचे पंचायत, मागीर तांचो बोटिंग असोसिएशन आसता, तांकां सगळ्यांक इन्फॉर्म केला सो दॅट दे ऑल्सो टेक देअर एप्रोप्रिएट एक्शन. आमचे एक्शन म्हणल्यार कशें आसा, आमचे कडेन मेडिसीन सगळे आमी चॅक केला. मेडिसीन सगळे अवेलेबल आसा जे जाय पडटा ते. मागीर थंय एक टीम आसता कंटिन्युअस जेटीचेर स्क्रीन करपाक. नाव दे स्क्रीन फॉर एडीडी एज वेल एज जे हेजे मलेरिया डेंगी बी आसा. सगळे भायल्यांच्यान आतां येवपाक लागतले न्ही सगळे लोक तेच्या खातीर. सो कोण कोण नेवे तेंचे सगळे फूल स्क्रीनिंग जाता तेंच्या. पूण कितें आसा, हे कॉलेरा दे आर कॅरियर्स. ते जे घेवन येयल्या हे एक पावटी आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट तशें हेल्थ डिपार्टमेंट हेज डन अ गूड जॉब. बिकॉज आमकां मॅन्डेटरी हें केल्लें जे आमचे लेबरर्स येताय आनी वी हॅड कॉपरेटेड विथ द फिशरीज डिपार्टमेंट एज वेल एज द हेल्थ डिपार्टमेंट विथ आवर फेडरेशन तशेंच दोनूय सोसायटीक आमी कॉपरेशन दिवन तांकां. सो वी वर टोल्ड दॅट विदीन 24 hours द लेबरर्स हू आर कमींग हॅड टू बी स्क्रीन. आनी ते आमी फॅसिलिटी आमचे कुडबण जेटीर दिल्ली आसा. आनी लेबरर्स देर आर अरावंड 1,500 दे बीन स्क्रीन. जे तेंचे ब्लड टेस्टिंग एवरीथींग हॅज बीन डन आनी ते चालू आसा. पूण ह्यो ज्यो गोश्टी ह्यो जे मेवला, आय थिंक द कॉलेरा, आय थिंक दे आर कॅरियर्स आनी इट इज अ प्रिकॉशन टेकन. देर इज नो इश्यूज एज सच एट द मोमेंट. कोणूय लेबरर्स येता दे हॅव बीन स्टॉप्ड एट द जेटी एट द एंट्रन्स. तेंची आधार कार्ड घेता आनी विदीन 24 hours and we have to do the screening of the laborers. Hygiene now, toilets are, we have the 50 toilets are ready over there, so hygiene is not a issue. सध्या कांयच प्रॉब्लेम ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. बेंगळुरूच्या महादेवपुरा मतदारसंघात जे तरेन मतदार नोंदणी गैरप्रकार जाला तशेंच गोंयांतूय जाला. एकाच घरात 80 परस चड मतदारांची नोंदणी जाल्या. काँग्रेस पक्ष अभ्यास करून हो गैरवापर उक्ताडार हाडटले अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी सांगलें. पाटकार हांणी काँग्रेस हावजांत पत्रकार परिशद घेतिल्ली. ह्या वेळार उत्तर गोंय अध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकार, दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा, नितीन चोपडेकार हाजर आशिल्ले. 15 दीस चलिल्ल्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसीच्या 3 आमदारांनी बरी कामगिरी करतना सरकाराचो गैरव्यवहार उक्ताडार हाडलो. तारांकीत आनी अतारांकीत मेळून काँग्रेस आमदारांनी 810 प्रश्न विचारिल्ले. ह्या सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो काँग्रेसी कडेन आसा. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, एल्टन डिकोस्टा आनी ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांणी प्रश्नोत्तर सत्रा सयत चर्चे वेळार राज्याचे प्रश्न समर्थपणान मांडले अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगले. प्रश्नोत्तर सत्राक काँग्रेस आमदाराचे चडशे प्रश्न चर्चेक आयले नात, तरी लेगीत सरकाराचो गैरव्यवहार उक्ताडार हाडपाक काँग्रेस आमदाराक येस आयले. 15 दीस सरकाराक
एवरी डे बॅकफुटार घातले. खास करून विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान ह्या सेशनात जे एग्रेशन थंय दाखयलें आनी खास करून जे प्रत्येक प्रश्न आशिल्ले, प्रत्येक मुद्दे आशिल्ले, डिमांड आसतले, कट मोशनां आसतली, कॉलिंग एटेन्शन आसतले, 0 आवर मेन्शन्स आसतले. आय थिंक ह्या फावट काँग्रेस पक्षान एक नवी उर्बा, एक नवें डायरेक्शन म्हाका दिसता ह्या अधिवेशनांतल्यान दिसून येता त्या आठवड्याच्यान एवरी डे एक गंभीर विषय जो गोंय राज्याचो इन टर्म्स ऑफ करप्शन आसतलो, इन टर्म्स ऑफ लोकांचेर अन्याय, हे आमी प्रत्येक दिसाक एक प्रश्न हे आमी घेतले. बट आय जस्ट वॉन्ट टू हायलायट सर्टन थिंग्स की कशा पद्दतीन आज इनलिगॅलिटी फिशरीज डिपार्टमेंट चल्ला. आमी प्रश्न विचारिल्लो जे स्टाफ रिक्रुटमेंट जाता, ज्या स्टाफांक प्रमोशन जाता, कशा पद्दतीन हे सरकाराक दोळ्याक उदक लायता. देर आर सम, आय वूड लायक टू शो सम 2 सर्टिफिकेट्स. एक आसा पोरिविंद्रा विनायक लोने, वो फिशरीज डिपार्टमेंटान कामाक आसा. ताणें झारखंड स्टेट ओपन स्कूल हाची सर्टिफिकेट लायल्या आनी दॅट झारखंड स्कूल इज नॉट रिकॉग्नायज्ड बाय द झारखंड गव्हर्मेंट. आणि हे जे प्रमोशन जी आसा ही सगळी फेक प्रमोशनां, हे सगळे फेक सर्टिफिकेट. ताच्या उपरांत आमी पळयतात की दुसरो देवानंद विनायक लोणे, म्हाका दिसता कदाचित ते भाव आसतले, दोनी लोणे विनायक, बापूय सेम हांगा दोनी कडेन, एक पोरविंद्रा आनी एक देवानंद. सो हाणें एकट्यान आसामाक वचून सर्टिफिकेट घेतिल्ली आसा, मणिपूर वचून सर्टिफिकेट घेतिल्ली आहा ओपन स्कुलांतल्यान. मागीर आतां तुमी हाजे वयल्यान पळयात की हे दोनूय स्टाफ जे फिशरीज डिपार्टमेंटान काम करता तांणी आय थिंक दे मस्ट बी अबाउट 45 years ओल्ड, नो 50 years. आणि हाणें 45 yearsचो आसतना हाणें ओपन स्कुलांतल्यान शिकून परत सर्टिफिकेट घेतिल्ली आसा. आनी मजा अशी की ताका जर आमी मार्कशीट जर पळयत जाल्यार इंग्लीश सब्जेक्टान ताका 65 पडल्या. बट इन्फॉर्मेशन वॉट आय हॅव गॉट की ताका इंग्लीश बरोवपाक न्ही वाचपाक न्ही ताका समजत ना. दुसरे हिंदीन ताका 68 मार्क्स पडल्या. ह्या मनशाक हिंदी बरोवपाक सुद्दां येना. सायन्सान ताका 70 मार्क पडल्या. सो आय रियली फेल टू अंडरस्टँड की ह्या फिशरीज डिपार्टमेंटान हे सगळे स्कॅम चल्ल्या. पूण ऑलरेडी आमचे बूथ लेवल जे काम चालू जाल्लें आसा, आमचो बूथ मॅनेजमेंट दीस टायम वी आर टेकिंग व्हेरी सिरियसली. अधिवेशन आशिल्ल्या कारणान वी कुडंट टेक मच कॉन्स्टिट्युएन्सीज, बट वी हॅव कंप्लिटेड 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज, कुंभारजुवे, मांद्रे आणि वेल्डे. वी ऑलरेडी हॅड अ मीटिंग्स विथ अवर booth presidents and the BLA. This time the Congress party has registered official BLAs with Election Commission of India. All these things we have already briefed to our booth presidents. काहीशा बुथाचेर आमकां गोंयान, I don't want to tell you in detail, but roughly I tell you, जो कर्नाटका महादेवापुरान जो आमकां क्लासीक केस मेळ्ळी ती गोंयानूय आसा. I don't want to name the constituency, but there are constituencies where we have found की एका हाऊस नंबराचेर 80+ voter registered आसा. So our team is working on ground to check. I really fail to understand, गोंयकार तुमकां समजता आसतले की एका घरान 80 लोक कशे रावपाक शकतात. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गावकर. सांताक्रूज पंचायतीच्या ग्रामसभेत घरपट्टी शुल्क वाढीचो विशय चर्चेत आयलो. घरपट्टी शुल्क वाडोवपाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. ग्रामसभेत आमदार रुडोल्फ फर्नांडीस हजर आशिल्लो. घरपट्टी शुल्क वाड विशीं आपूण संबंधीत मंत्र्याकडे उलयला. घरपट्टी शुल्क वाडोवपी सगळ्या पंचायतीक 2 म्हयन्यां भितर नोटीस जारी करतले अशें पंचायत मंत्र्यान सांगिल्ल्याचें आमदार रुडोल्फान स्पश्ट केलें. तशेंच सरपंचान एका गटाक ताचो प्रस्न मांडपाक दिवनाशिल्ल्याचो आरोप करून थळाव्यांनी ग्रामसभेत बोवाळ केलो. Gram Sabha member, this is a Gram Sabha meeting. This is not your panchayat meeting. हांवें फॉर म्हणल्यार 2025चो हावस टॅक्स फारीक करूंक ना, कित्याक म्हाजें पोन्नें घर गोंयाचें ती आतां फॉर्मां भरूंक लायता. ओके, आनी हांव बिलां म्हाका न्यू हावस टॅक्स 15% घालीत म्हणून कित्याक आमी फॉर्मां भरपाक जाय.
म्हाजें पोन्नें घर तांकां सगळें इन्फॉर्मेशन आसा. दुसरें म्हणल्यार म्हाका उलोवंक दिनात मिटींग, ग्रामसभा मिटिंगेक. हांव न्हू आयज जायते पुलीस हाडलेले, एकली लेडी कॉप येयली म्हाका धरपाक, हांव उलयतां म्हूण हावस टॅक्साचेर उलयतालें. आमकां उलोवंक ना, रायट ना, ग्रामसभा मिटिंगेक उलोवपाक रायट ना. ते कोणें इलेक्ट केला? हांवें केला इलेक्ट. आनी खरें म्हणल्यार म्हाज्या घरा मुखार एक व्हडलो इल्लिगल स्ट्रक्चर येयला आनी म्हाका खूब प्रॉब्लम जाता, खूब. ते शायनीन सांगलां म्हाका चॅलेंज इन द कोर्ट म्हणून. आमची कॉमन पीपल, म्हाका गव्हर्मेंट सिरीज ना, हांव लंडनाक ना, हांव कोर्टान वचूं चॅलेंज करपाक तो इल्लिगल स्ट्रक्चर. म्हाका एल्डरी मॉम आहा. आतां तेणी पळय ते फॉर्म्स कंपल्सरी केला, बट दॅट फॉर्म्स आर कंपल्सरी मोस्टली फॉर द बिल्डिंग्स, द न्यू कन्स्ट्रक्शन्स वीच कम आफ्टर 2024. चडशीं थोडीं घरां आहा पळय ती आदलेच भशेन आहा, नोयाची घरां आहा. सो तांकां तेणी कितें म्हटलां, दॅट इज ओन्ली 10% वील बी चार्जींग. सो 10% जाल्यार सारकें 10%च प्रमाणे तुमकडे ऑलरेडी डिटेल्स आहा तुमच्या बुकाचेर, कितले बाबा तेंचे एरिया आहा. सो डिफिकल्ट कोण आहा साद्या मनशांक की हे फॉर्म भरूंक जाय, तुजी एरिया घालूंक जाय. तेजे घर बाबा आदलेच आहा जाल्यार ते आदल्या घराचेर तुमकडे डिटेल्स आहात, त्या प्रमाणे ते 10% प्रमाणे तांकां सोंपेपण करा आनी घेया तुमचे तेंचे पयशे. It is only 3,000 rupees. Even MLA has said on his video that we have transferred the house tax, all the house tax which we have not done. We have internal transfer is only 3,000 and new this is 25,000 new transfer of house tax. आता कंपेर करीत जर आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेर्शे, चिंबला आणि मेर्शे, चिंबेल अँड सांताक्रूज, मेर्शे हा 20 rupees per square meter residential and commercial ha 40 rupees per square meter, and Chimbel it is 25 rupees per square meter and 100 rupees commercial is 100 rupees per square meter, and Santa Cruz Panchayat is 15 rupees per square meter residential आणि 20 rupees per square meter commercial. सो इतलेच आमी सांताक्रूज आमची हा पळय ती सगळ्यांकीन लोवस्ट हा. हो टॅक्साचो इश्यू न्हू खूब टायम जालो चालू आहा. फाटल्या दिसांनी हांवें ते ग्रुपाचेर पळयलेले की हिंगा बोबा जावना आनी फॉरेन लोकांक त्रास जालेले आहा. कित्याक न्हू 2021 घरां जी भाडलेली आनी तांकां टॅक्स येताले उणी अबावट 100-200 रुपया येताले. डेरेपॅक्स कितें केलें हांव नको तेंची कॅरेक्शन कितें जालें कितें तें 24 तांकां टॅक्स येयला न्हू, थोड्यांक 1,500 येयला, 2,000 येयला. सोडून गार्बेज टॅक्स हिंगा 900 लायला, ताका लोक एक्सेप्ट करता, लोकांचे प्रॉब्लम ना. पण डेरेपॅक्स अशें वाडयले न्हू ते लोकांक मार बसता. कित्याक आमच्या गांवांत न्हू कितें आसा, खुबशे लोक गरीब आहा, थोडे लोक फारीक करूंक शकता, थोड्यांक कोणी जायना. एसेंब्लीन उलयलो आमच्या ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर कोण न्हू पंचायत मिनिस्टर, तेणें म्हाका एश्युरन्स दिलेलें की आमी करता म्हणून. मागीर हांवें ताका फॉलोअप केलें. तो म्हाका म्हणलो आपण 1-2-3 म्हयने दी म्हणलो करपाक. मागीर हांव ताका पत्तो मेळलो. आतां एसेंब्ली आहली न्हू, एसेंब्ली हांव म्हणून पावलें तुजें. मागीर तो म्हणलो राव रे आपण 1 वीक दी म्हणलो आपूण करता. लोकांक न्हू अशें फ्री दिवंक जाय उलोवपाक. जेन्ना लोक फ्री उलयता न्हू ऑटोमॅटीक मागीर लोक तोंड जाता. आतां दुसरे ग्रामसभांक पळोवंक ना बी अशें खूब जाता आनी मागीर ऑटोमॅटीक तोंड जाता. तीस कुसगांव वाठारांतल्या मंजू हांच्या पत्रावळी तयार करपी दुकानाक शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून दुकानाक लागिल्लो उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना, मात 5 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. उजो पेटलो म्हणून कॉल येयले जवळ 14:47 आमी इमिडिएटली येयले. पळय जाल्यार एका शॉपाक पत्रावळी उजो पेटलेलो. उजो भरपूर पेटल्या कारणान धुंवर सगळो वयर फ्लॅटांनी तिनूय घुसलेलो आनी त्या फ्लॅट आमी सगळे भायर लोकांक भायर काडून सिलिंडर सगळे बंद करून भायर काडले. आनी पळय जाल्यार हांगा उदक मारून उजो कंट्रोल हाडलो. तेजो लॉस जवळ जवळ खूब आसा. 1-3 मशिनां आसा तेजी आजून एस्टिमेट करून ना आनी कॉज ऑफ फायर ऑन तेजी खबर ना अजून. सो ते तुमकां सांगता. दुकान बंद आसलें काय चालू आसलें? दुकान बंद आसलें काय? दुकान बंद आसलें. धुंवर भायर सगळें लोकांक इमिडिएटली पंडे कंट्रोलान फोन केलो. तेंच्यांनी आमकां केलो. आमी पंडे कंट्रोलाचो उजो ऑलमोस्ट एस्टिमेट केल्ले. 30 कुसगांव हांगसरल्या मंजू नांवाच्या दुकानदाराच्या दुकानाक आज दनपारां उजो लागलेलो आसा. अंदाजे 2 वरां फोंडा फायर स्टेशनाच्या स्टाफाक हो उजो पालोवपाक लागले. त्याच बरोबर स्थानीक युवकांनी बीन हांगा तांकां उजो पालोवपाक मदत केल्ली आसा.
ह्या दुकानात ज्यो चवथीच्या दिसांचो पत्रावळी तयार लागतात आनी त्यो हांगा ह्या दुकानदार तयार करतालो त्याच बरोबर विकतालो बीन आनी त्यांनी चवथीच्या निमतान मोठ्या प्रमाणात हांगा स्टॉक हाडून दवरलेलो आनी दुकानां आयज बंद आशिल्लें पूण अचानक शॉर्ट सर्कीट जाल्याचो संशय आसा आनी दुकानाक फुल्ल उजो लागलेलो आसा. अंदाजे 5 लाख पेक्षा अदीक लॉस जाल्याचो संशय स्थानीक लोकांनी व्यक्त केलो आसा. फोंडा फायरान जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी हांगा बरे पैकी 2 वरां हांगा काम करून हो उजो पालयल्लो आसा. त्याच बरोबर जे फ्लॅट आशिल्ले फर्स्ट फ्लोरार तांचे जे गॅस सिलिंडर आसा ते बी भायर काडपाक हांकां यश येयल्लें आसा. तीस कुदगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. सांगे बाजारवाडा वाठारांतल्या चित्रशाळेत गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक वेग आयला. मुर्तीकार गुरुनाथ वैकुंठ गोवेकार फाटले कितलेशेच वर्सां सावन आपले फामिलीच्या मजतीन गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करतात. पळयात खासा रिपोर्ट. चवथ लागीं पाविल्ल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करप तशेंच मुर्त्यांचें रंगकाम सुरू जालां. बाजारवाडा सांगे वाठारांतल्या चित्रशाळेत गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक वेग आयला. ह्या वाठारांतलो मुर्तीकार गुरुनाथ वैकुंठ गोवेकार फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं चिकण मातये पासून आकर्शक गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करता. गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करपाक गुरुनाथ हाका ताची फामील मजत करता. गणपती पयलीं आसा कारण पयलीं म्हाजे पासून तयार जाला ताका मेन पयलीं मागीर बाकीचे आता लोकांची बाजारां कशी हे आसता गणपती म्हाका कितें म्हाका लायक पडटा म्हाजी जवळ हांव 240 तुम्ही स्वता करतात? ना हांव सगळे करपाक पावना हांव एकटो करपी म्हाजें जाता काम करता. आता हे गणपती करपाक केन्नाच्यान चालू करतात? आमी जुना फर्स्ट जुना आनी 240 तुमकां मागणी आसात. आतां खंयच्यान येता तुमकां गणपती व्हरपाक? आमचे बाजारी काम मागीर काले आसा गणपती करपाक म्हणजे आमची पयलीं पासून आमचे हातूंकच आसा म्हणजे आनी तसो काय हेच ना करपाचें. शिकले बी तशें काय ना तुमी? आतां तुमची घरांकच कुटुंबाक हो केन्नाच्यान चालू आसा? कितली वर्सां जातली? पयलीं बरी आसतली बरें ना म्हागेली बरी आसा क्रॉस केली जे करपी आशिल्ले ते आतां करपाक सोडला म्हणजे आनी तयार जावपाक जाय करपी फुडें सरपाक जाय. आमी हेल्प म्हणजे पेंटिंगांकूच करतात म्हणजे सवळ्याक नेशनाक मारपाक तशें बाकीचो धवो पेंट म्हणनाका स्कीन कलर बाकीचे रेखणी गोल्डन बी करपाचो तोच करता कित्याक ते सारकें जावपाक जाय आसता. आनी स्टार्टींग जे मातयेचें काम आसा तें सगळें ताजेंच आसता ताका क्लीन आनी नीट जाय आसता आनी सगळ्यांकूच संवय आसना न्ही मातयेचें हें करपाक म्हणून तोच करता. फक्त आमी पेंटिंगाकूच हेल्प करता जे नॉर्मल आसता. तुमच्या घरांत कोण आसा? म्हजी मां भयण आनी हांव 3 जाण मेळून हेल्प करता. टोटल 240 आसा. हय तातूंतले सगळीं जाणां मेळून करतात मागीर वाड्या वयली थोडी येतात करपाक हेल्प. स्टार्ट केन्ना करता? आनी स्टार्ट डिपेंड आतां ऑगस्टान किंवा सप्टेंबरान सुरू येता तशी. समज जर पावस बेगीन चालू जालो जाल्यार बेगीन करता कित्याक ताजें मातयेचें काम पावसानूच बरें जाता. हात सुकनात न्ही पावस पडत रावलो जाल्यार ताका काम करपाक बरें पडटा. 1 जुनाक बी स्टार्ट करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर. कुडचडे केपें आनी सांगे वाठारांतल्या रस्त्याची चाळण जाल्या. यो वच करप्यांक त्रास सोंसचे पडटा. फोंडकुलांनी पावसाचें उदक तुंबून उरिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक फोंडकुलांचो अदमास येना. ताका लागून अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. ह्या सगळ्याक भौशीक बांदकाम खातें जापसालदार आसा असो आपाचो म्हणणें. गोंया आमगे आख्खे केपें आनी सावर्ड्यान सांगे रस्ते चोय व्हडले व्हडले हड्डे पडलो हाय. सीएमान गेले ते पाटी म्हणलोले एकूय हॉटो दिसती पडपा ना. आतां आमकां कितले हॉटे दिसती पडटाय रस्त्याक. आतां आमी कितें करपाचें? लास्ट हांव सगळीं गोंयकारांक सांगता की वी हॅव टू फायट दीस अँड टेक द गव्हर्मेंट टू कोर्ट इफ दीस इज द स्टेट. हो आमकां हे असले रस्ते आमकां नाकाय चलोवपाक. हांव सरकाराकडे एक विनंती करता की रातचे जेन्ना पावस येता आनी काळोख आसता तेन्ना ह्या रस्त्यार आमी जेन्ना ट्रॅव्हल करता तेन्ना खंय खड्डे आसा आनी खंय गटार आसा आनी खंय रस्तो आसा तें कांय समजना. तेन्ना जाता तितले बेगीन सरकारान आमची एक ही मागणी मान्य करची आनी गणेश चतुर्थी पयलीं तरी हे रस्ते मातशे सगळे सारके करून घेवचे
आणि लोकांना गोंयच्या लोकांना आशीर्वाद घेवचो आणि देवा गणपतीचोय आशीर्वाद तेणी घेवचो. 6 ऑगस्ट 2025 आम आदमी पार्टी कुडचडे, सांगे आणि केपें आम्ही कुडचडेच्या आंबेडकर सर्कल हाच्या लागींसर आसात. रस्त्याची हालत जी आमी पळयली, आमी त्या वेळच्यान सुरवात केली. ते वाटेर आमी कुडचड्यार सबंद वाठारांत आमी सगळ्याक भोंवडी मारून पळयली. आजूच न्ही, कितले दीस भर पावसान पळयली. हांगा सिवरेजच्या नांवान रस्त्यांची हत्या जाल्ली आसा. हांगा इलेक्ट्रिकल अंडरग्राउंड केबलिंगाक लागून रस्ते फोडप जाल्ले आसा. पूण त्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी हे रस्ते मागीर वेवस्थीत बरोबर करचे ही तांची जबाबदारी, पूण ताचेर लक्ष ना. आयज सामान्य लोकांच्या जिवाक किंमत ना अशें दिसता. ताका लागून आमी आंबेडकर सर्कल, ज्या बाबा साहेबान आमकां कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स दिले, आमकां रायट टू आवर लायफ एंड सिक्युरिटी, हाज्या अंडर PWD रोड्स, हे आमचो जीव सामान्य लोकांचो. गोंयांत चोरी जावपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. हडफड्या दिसा उजवाडाक उपसरपंच क्लिओफास फर्नांडीसाचें घर फोडपाचो यत्न केलो. चोर बाथरुमाचें जनेल फोडून घरात शिरलो. उपरांत घरांतल्या लोकांनी त्या चोराक बांदून घातलो आनी हणजूण पुलिशेक कळीत केलें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोराक अटक केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. हांव रेडिसन हॉटेल पळय आहा, थंयसर एक टॅक्सी स्टँड बांदला. सो थंयसर हांव गेलो उदीक मारपाक, भिजोवपाक, आनी प्लास्टरींग जालां, परत प्लास्टरींग जालां. आनी तेच्या मागीर म्हणलें हांव घरा येतलो आनी जिमान वयतलो, जीम काडटलो आनी टी शर्ट घातलेलें स्लो हो धांवून स्टार्ट केलें. हिंगासून आमच्या गेस्ट हावसा वचून धांवता म्हाका मातशें तकली कित्याक धांवता, रूक रे धांवता पोर्चुगीज घरा तितून धांवलो भितर. थंयसर गेट आहा, ते गेटी सावन पोत्तून येयलो. हांव स्लीप जालो, हांव पडलो. ओके हांव पडलो मागीर पोत्तून धांवलो तो हातिल्लो सुद्दां. टेणियम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनी गोंय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 यूनिवर्सिटी मस्त, फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात.